म्हाका दिसता वायस चान्सलरान जे प्रपोजल दिला अशें म्हणून आयकुपा येता मुख्यमंत्र्याक आनी तेजे नंतर मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या विधानसभेन एक स्टेटमेंट दिलो की गोवा युनिव्हर्सिटी ऍक्ट अमेंड करून तेजे नंतर त्या चीफ मिनिस्टर हो प्रो चान्सलर अपॉइंट करपाचो. आम्ही जनरली गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक पॉलिटिसायज करपाक सोदना आनीक एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन इन्क्लुडिंग गोवा युनिव्हर्सिटी ही एक ऑटोनॉमी जी तांकां आसा, एक ऑटोनॉमस बॉडी आसता आनीक तांचें एक स्वातंत्र्य आसा, त्या स्वातंत्र्याचे गदा हाडप हाच्या विरोधान आसा. हांगा एड्युकेशनिस्ट आजचे आणि जसे बहुसंख्येन ज्यो युनिव्हर्सिटी देशभर आसात आणि थंय चान्सलर हो स्टेट युनिव्हर्सिटीचो चान्सलर चड करून रजिस्ट्रार आसता स्टेट युनिव्हर्सिटीचो आणि सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आसता त्यांचो चान्सलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसता. वायस चान्सलर हे एक प्रोफेसर्स जे ज्यांका एक्सपिरियन्स आसा सगळे लेट डावन रुल्स सगळे हितून आसा. पूण सडनली वायस चान्सलर हाणें प्रपोजल हाडप की मुख्यमंत्र्यान थंय प्रो चान्सलर जावचो हे म्हणून प्रपोजलूच वायस चान्सलरान हाडप म्हणजेच एक दुखणें. कारण वायस चान्सलराचो रोल सगळे वायस चान्सलरांचो रोल देशभर युनिव्हर्सिटीचे जी ऑटोनॉमी आसा ती प्रोटेक्ट करप. वायस चान्सलराक बेसिकली 3 रोल आसता इम्पॉर्टंट. एक तो एक बरो एकाडेमिशियन स्कॉलर जो आसा सो त्याचे एकाडेमिशियन एड्युकेशन हातून कंट्रिब्युशन एक फर्स्ट रोल. त्याचा दुसरो रोल आसा एक एडमिनिस्ट्रेटर, युनिव्हर्सिटी सगळे एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळप. आणि तिसरो त्याचा सगळ्यात व्हडलो जो रोल आसा एज अ प्रोटेक्टी ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द युनिव्हर्सिटी, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरन्स, protect it from the political pressure. हे हो वायस चान्सलराचो रोल आसपाक जाय. वायस चान्सलरान थंय पॉलिटिकल इंटरफेरन्स करून घेवप ना इतलो ताकद त्या वायस चान्सलराक आसपाक पडटा खंयच्याय वायस चान्सलराक. आनी जेन्ना वायस चान्सलर कमी पडटा वीक पडटा आनी तो जेन्ना पॉलिटिकल इंटरफेरन्स अलाव करता तेन्ना त्या युनिव्हर्सिटीची वाट लागपाक. गोंयांक आम्ही किती पळयतात की वायस चान्सलरान ऑटोनॉमी आनी स्ट्रेंथन करप. खंयचोच वायस चान्सलर आपूण इनिशिएटिव्ह घेवन ऑटोनॉमी वीक करपाक खंयचोच प्रयत्न करपाना. म्हणजे आमचो वायस चान्सलर कसले रिजना खातीर तेजे उद्देश कितें त्या हितून हांव चड वचना, पूण तेणें हे प्रपोजल दिवप आनी पॉलिटिकल इंटरफेरन्स मागोवन घेवप युनिव्हर्सिटी इज रियली बॅड for educational institution including Goa University.